आमचे सगळे दोळे बंद करूया आणि आमच्या स्वर्गीच्या बापाक आराधना देऊया. सगळी म्हणत मोघाणा बापा, दयाळ बापा, कुटसार बापा, बक्षणारा बापा, राखणणारा बापा, आमच्या पोषणारा बापा, आमच्या जेजू ख्रिस्ताच्या बापा, आम्ही तुका आराधना दिता, वाकांता आणि दिनवासता या खेरीत सुमिया जेन्ना तुवें तुझ्या एकल्याच पुताक आमचे पासून संवसारान धाडलो, आमचे निसंतोन जावचे न्हय पासून पूण आमचे तारण जावचे पासून आमची सोयरी गोत तुजेशी गोट जावचे पासून तुवें जेजूक धाडलो. तूच आमचे मदें येयलो. इमॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता म्हणून बापा आम्ही तुका आराधना दिता, आम्ही तुका नमस्कार करता. या व्हडल्या देण्यापासून, तुझ्या पुताच्या देण्यापासून, तुझ्याच देण्यापासून आणि आमचे सगळे आता तूच आसा. तुझो पवित्र आत्मा तुवें आमचे देवयला आणि तुझ्या पुता सारखे, तुझ्या धुवो सारखे तुवें आमकां आपणायल्यात, पोसल्यात. तुझे राज तुवें आमकां दिला, तुझ्या दायजी तुवें आमकां दिल्यात. म्हणून आमी तुका नमस्कार करता, वाखाणटा. या सोबीत नाताळांच्या सुमयार आमी सगळीं खुशाल बरी जाल्ली. नवें वर्स तुवें आमकां दिलें. जायतीं जाणां मरून गेली, ती स्वर्गा राज्यांत आसात, पूण तुवें आमकां आजून या संवसारांत, आमच्या घराब्यांत, आमचे पवित्र सभेंत, आमच्या गांवांत बरो वावर करूंक, तुझ्या पुताचे राज प्रगट करूंक तुवें आमकां आजून जिवी दवरल्या. म्हूण आमी तुका नमन करता, तुका आराधना दिता, तुका वाखाणटा आनी तुजें जिवीत आमचे भितर व्हांवूंक, तुजें रगत आमचे भितर व्हांवूंक, तुजी बेगोवणी आमचे भितर व्हांवूंक आमी तुज्या उतरांत रिगून रावतात. आनी आमी ह्या नव्या वर्साक एक भास दिता दुनिया, तुजो मोग अदीक करूंक, तुजेशी अदीक सोयरी गतीन एकवटान रावूंक, तुजे उतर 2 दिसा व्हडल्यान वाचूंक, खूब वेळ वाचूंक, आमचो वेळ तुजे सगळे अदीक वाडूंक, हेच आमी मागता ह्या नव्या वर्साक. जेजू ख्रिस्ताचे नांवी आमेन. आमेन. देव बरें करूं. तुमचो ताळो बरो जाता आनी कोण जेतलो देवाक व्हडल्यान वाखाणटा ताचें जिवीत देव व्हडलें करता. हालेलुया. सदांच देवाचें उतर व्हडल्यान वाचूंक जाय घरांत आनी देवाक आराधना आनी वाखाणणी व्हडल्यान दिवंक जाय. तेन्नाच आमचें जिवीत, आमचो घराबो व्हडलो जातलो. हालेलुया. आतां बरे भाशेन हे सान फ्रांसिस्को शहराचें एक्सपोजिशन जालें. एक्सपोजिशन म्हळ्यार कितें? तो आपल्याकूच उगडापो केलो आमकां. वयर आसतालो ताका खाला हाडलो, आपले आख्खी कूड ताणें आमकां दाखयली. सगळीं आमी ताच्या उम्यान गेलीं. आमी वळखतात थोडे भाव भयणी सदांच वेतालीं ताका पळोवपाक, ताचें दर्शन घेवपाक, ताचो उमो घेवपाक. कित्याक? ताचो मोग करताले. सगळीं आख्खो संवसार ताचे सवय येयलो पळोवपाक, जेजून ताचेशी कितें केलां तें. सगळ्यांनी पळयलें जेजून सान फ्रांसिस्को शहराची कितें केलां तें. त्याच वांगडा एकामेकांनी आमी एकमेकाक पळयलें देवान आमचे सगळे कितें केलां तें. आमी एक्सपोज जाल्यात ह्या दिसांनी. या 40 दीस, 40 आनी 5 दीस आमी देवा मुखार एक्सपोज जाल्यात. लायनीक रावतना कशे भाशेन आमी उलयल्या, त्रास ओ बसीनी येता आसतना ओ घराब्यांत कशे भाशेन आमी वागल्यात. जायते जाणांक व्हॉलंटियर म्हणून येयल्ले,
त्यांचो स्वभाव कसलो आसलो, आमचो स्वभाव तांचे सोबे कसलो आसलो, मोग आसलो तांचे भितर, बरे भाशेन नम्रताय आसली, खालतेपण आसले, वो आमी सगळे तुमकां त्रास करूंक हिंगा उबे आसले, वो आमी तुमकां बरे भाशेन येवकार दिताले, हे सगळ्यांनी पळयलां. एकामेका सोबे आमी कशी वागतात, जे भाशेन आमी देवाशी वागतात तेच भाशेन आमी मनशाशी वागतली. आणि जो कोण मनशाशी वागोवंक नको तो देवाशी वागोवंक नको. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, तूं दिश्टी पडटा त्या मनशाक ताचो मोग करूंक जायना, जाल्यार दिश्टी पडना त्या देवाचो आमी मोग कशी करतली. तर हो एक सोयीक जालो आमकां एक्सपोजिशनान. गव्हर्मेंटान आपलोय मोग दाखयलो, सरकारान जायते करून दोन जायते जाण हितून मिसवड आसले, रिस्पॉन्सिबल आसले, देरार गर्दी करूं नाका. मातशें भितर सरात आनी भायर कोण आहात तांकां भितर सरोंक दिया प्लीज. देर ब्लॉक करूं नाका. हालेलुया. सो सगळ्यांनी आपलो स्वभाव दाखोवन आपणाकूच एक्सपोज केल्यात ह्या 40 आनी 5 दिसांत. जरी आमी चुकल्यांत, आमी कितें वायट केलां ह्या एक्सपोजिशनाक हिंगा वावुरता आसतना वो हिंगा आमी विजीट करता आसतना, जाल्यार पातकांची दूख धरुया. देवाचें उतर आयकोचे फुडेंच, मिसाचे बलिदानाक वेचे फुडेंच आमचे पातकांची दूख धरुया. आमी गोरमान भरोवन आमचो वावर केला, आमी एकामेकाची थेबाडां केल्यात, आमी दुसऱ्याक खाला घातला, आमी दुसऱ्याचो खबर गुन्यांव काडला, काय आमी हिंगा वावुरल्यांत दुसऱ्यांक येवकार दिवपाक, दुसऱ्यांक बरेपण दिवपाक, दुसऱ्यांक पयलो जागो दिवपाक जे पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आहा ते प्रमाणे आमी वागल्यांत जाल्यार शाबासकी. नाजाल्यार पातकांची दूख धरून परतून असलो स्वभाव आयज सावन फुडें करची नात म्हणून भास दिवया. आमी चुकली, चिंतनांनी, उतरांनी, कोंद्यांनी आमी चूक आदारली, आमचो गुन्यांव जालो म्हूण मानून घेवया. तेन्नाच हे जिवीत, हे नवें जिवीत, नवें वर्स आमची फामिली एकदम पुरसुळीत जातली. नाजाल्यार आमच्या घरांत सदांच कुशळेपण, गोरव, झगडीं, केस्तांवां हे चालूच उरतलें. मागीर काल बरे भाशेन क्लोजिंग जालें. आमचे गोंयच्या साहेबाची रिलीक बरे भाशेन पोचून आपल्या घरा पावली बाजलिकांत. इतले दीस आनी ह्या बोवाळांत, ह्या नव्या वर्साच्या बोवाळांत फादर पात्रिसियोकूय देवान 50 वर्सां दिली. हे जेजुईट संस्थेंत भितर सरोंक ताका 50 वर्सां जाली. हे सोंपें न्हय 50 वर्सां एके संस्थेंत रावपाक. जायते जाण पाद्री जावचे पयलींच भायर सरतात. तितूंतलो हांव एकलो दुयेंत पडलो म्हूण म्हाका घरा धाडलो, हांवूय पाद्री जावंक सोदतालो. तितून जायते जाण पाद्री जातात आनी पाद्रीपण सोडटात. असल्यो जायत्यो खबरो आमी आयकतात. पूण फादर पेट्रिशियो 50 वर्सां हे संस्थेंत देवाच्या मोगान भरोवन, देवाच्या एकवटान भरोवन रावलो. आनी हे वर्स ताचे 50वें वर्स हे संस्थेंत, जेजुईटाचे संस्थेंत. आनी हिंगा आमकां सुमार 13-14 वर्सां बाजिलिकांत तो एका आख्या संवसाराचो पाठ बिगार कसो ताका लोक नेमता. सगळो संवसार बाजिलिकाचे मीस पळयता आनी देवाच्या एकवटान ताचे उद्देशी रिगून रावता, वाडटा. फादराचे पासून देवाक आदार दिवया. हे इतले दीस सकाळीं 3-4 उठोन रातचो लेट न्हिदोन हे सोंपें न्हय. ही देवाची सोबत आसले शिवाय हे काम करूंक जायना. आनी आयचो दीस एक्चुअली तांकां विसवाचो, पूण तरी आसतना कपेलांत मीस आहा म्हूण तो येयला, तुमी येयना. हे सगळे देवाक महिमा आमच्या. काल जाला फेस्त कसले? काल फेस्त कसले जाला? 3 रयांचे जाणारांचे फेस्त. हे जाणार कित्याक आयले?
जाणार कितें सोदूंक आयले? जाणार लोकांक सोदताले? जाणार कितें सोदताले? जाणार कितें हालेलुया. जाणार कितें सोदताले? जाणार कोणाक सोदताले? सोडवणाराक सोदताले. वय ना हालेलुया. जाणार सोडवणाराक सोदताले. आणि ह्या जाणारांचे फेस्त वर्षाच्या वर्सा येता. आम्ही कोण या संसारात? जाणार आम्ही सोडवणाराक सोदतात काय आम्ही कोणाक सोदतात? आम्ही कोणाक सोदूंक हिंगा आयल्या? आम्ही कोणाक सोदूंक भोंवतात? जायतीं जाणां हिंगासान थिंगा रितीराक भोंवतात. कोणाक सोदूंक? पेकोवणी सोदूंक वो सोडवणाराक सोदूंक? कोणाक सोदूंक? आयज आमी हिंगा कोणाक लागून येयल्यात? आमकां लागून येयल्यात? आमच्या घरच्यांक लागून येयल्यात? काय सोडवणाराक सोदूंक येयल्यात? कोण उलयना म्हणजे तुमकां लागून येयल्यात. ते जाणार आसलेले ते सोडवणाराक सोदूंक भोंवताले. आमी कोणाक सोदूंक भोंवतात? आणि जाणार भांगार गोंदरोस आणि गोल्ड मर अँड फ्रँकिन्सन्स घेऊन येयले. आमी कितें घेऊन येयल्या तिंगा? आणि एक गाडी GA08AA7512 ती गाडी दिसता. आख्खो रस्तो बंद जाला. हिंगा लोक रावता हे वाटेन तांकां येवपाक. आणि ती गरजेची कॉलोनी म्हणल्यार गाडयो वयर हाडिनाकात. गाडयो ह्या जाग्याचेर रस्त्यार जायनात म्हणटकच पयस पार्क करून चलोन येया. येता त्या म्हयन्यांतसान आतां हाडल्यो त्यो हाडल्यो पूण ही गाडी मातशा काडात. 7512 प्लीज मातशा पळयात कोणाची गाडी ती. 7512 देव बरें करूं. दुसऱ्याक त्रास जायना ते भाशेन आमी जिवीत जिवंक जाय. मोटरसायकल हाडटा, गाडी हाडटा, चलोन देखून येता. दुसऱ्याक त्रास जाता वो ना ते पयलें पळोवपाक जाय. सो हे 3 जाणां कितें घेवन येयले? गिफ्ट घेवन येयले, दानां घेवन येयले. आमी कितें घेवन येयल्यात? आमी कितें घेवन भोंवतात? फकत दोतोरांचे रिपोर्ट आमी घेवन भोंवतात. आमचे घरचे सगळे झगडी मोडां एका सांगपाक अशें जाता, तशें जालां, अशें केलां, तशें केलां. सगळे फकत दुसऱ्यांच्यो खबरो, दुयेंसाच्यो खबरो. जाणार सोडवणाराक सोदताले. जाणार दानां घेवन भोंवताले. आमी येयल्यात दानां घेवन देवाची. आणि एक GA08K7236 ब्लॉक करता. प्लीज काढा. देव बरें करूं. तर जाणार सोडवणाराक सोदताले. ताका लागून तांकां नोक्यातलाच तांणी पळयले आणि जेजू जल्मला ते जागो तांणी सोदून काडलो. आणि 3 जाण आहात. पयलीं म्हणल्यार सायबीण माय सोडवणाराक सोदताली. भाग्यवान जुसे तो सोडवणाराक सोदतालो. आणि शेपर्ड्स कोण? राखणे ते सोडवणाराक सोदताले. आणि 3 विद्वान जाणार ते सोदताले. ही सायबीण माय देवाचो मोग करताली. भाग्यवान जुसे देवाचो मोग करतालो. एक राखण असले ते देवाचो मोग करताले आणि आपल्या शेळयांक राखताले. आणि देव तांकां सोदूंक येता. या 3 भासाच्या सायबीण माय, सांज जुसे आणि राखण्याक देव सोदूंक येता. हालेलुया. आणि जे जाणार आहात ते देवाक सोदूंक येता. आमी कोणा भाशेन जावया वा आमी कोणा भाशेन जाल्यात? हांव फाटल्या वर्सांनी चिंततालो हांव एक जाणार म्हणून. हांव देवाक सोदूंक येयलो. हांव देवाक वळखून हाडलो. देवाक देव ना म्हणटालो आणि एका वर्सा 10 वर्सांनी देव ना म्हणून हांव देवाक सोदूंक येयलो. सो 2-3 वर्सां पयलीं हांव चिंततालो हांव एक जाणार देवाक सोदून काडलो म्हणून. देवाच्या उतरान म्हाका देव मेवलो. पूण ह्या वर्सा म्हाका कळोन येयला की सायबीण माय देवाक सोदिना न्ही. ती देवाच्या मोगानूच आसली आणि देव तिका आंज घडोवन हाडटा.
देव तिचे सवे येता कित्याक तिची उतरां कसली आसली हांगा सावन दुनिया तुजी चाकून जो कोण चाकराचे काळीज आसता देव ताचे सवे येता ह्या वर्साक नव्या वर्साक आमी आमचे तर काळीज गौरवान भरलेले असले फकत आपलेच कोणाचे असले जाल्यार आयज ह्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानाक नवे काळीज करूया खालते काळीज सायडीन मायचे आमचे मायचे भाशेन काळीज चाकराचे काळीज बागेवन झुजेचे काळीज विनो म्हणत घालतो मनीस तो आणि चाक हे राखणे जे फकत आपल्या शिडयांक राखताले त्यांचे काम शिडयांक ते आपले जीव दिवपाक तयार जेजू म्हणटा ते भाशेन ते आपल्या शिडयांक जीव दिवंक तयार आमचे शिडी आमचे राखणदार पाद विकार आमचे फादर तेच भाशेन फादर पात्रिशियो आणि आमचे पाद विकार आमचे बिस्म साहेब आमचो पाप साहेब तांचे पासून मागुया तांकां दोंगराक सोदपाची गरज ना कित्याक ते आमकां पोसतात आमकां देवाच्या उतरांत पोसतात देवाचे जेजूचे मांस आनी रोगत ते आमकां दितात देव तांच्या सांगाता त्यांच्या पासून त्या वेळार मागुया आणि आमी आमचे सायबीण मायचे भाशेन काळीज धाकटे चाकराचे काळीज करूया तेन्नाच देव आमचे सांगाता जियेतलो आमचे सांगाता रावतलो ना जाल्यार आमकां देवाक सोदूंक वचचो पडटलो आमी हिंगा तिंगा भोंवत उत्तली आनी देव आमचेशी येवंक सोदता तर ह्या वेळार देवाक आर्गां दिवया दोळे बंद करुया आनी म्हणुया सगळीं सायबीण मायची उतरां हांगा सावन दुनिया व्हडल्यान हांगा सावन दुनिया तुजो चाकून तुजी चाकून सांग म्हजे सवे तुज्या उतरां प्रमाणे हांगा सावन दुनिया तुजो चाकून तुजी चाकून जावं म्हजे सवे तुज्या उतरां प्रमाणे आनी तेन्नाच देव मनीस जालो आनी आमचे सांगाता जियेता आपले राज तो घेवन येयला आमकां आपल्या राजाची केल्यान तो आमचो राजा राजांचो राजा नमान तुका बापा नमान तुका पुता जेजू क्रिस्ता नमान तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया थँक्यू